दिव्यवाणी 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 मुखाच्यान आयिल्ले वार 1000 जोडे आयिल्ले नवें काजारी जोडे यंगस्टर्स काजार जावन एक 3-4 म्हयने जाले तितलेत ते काजारी जोडे आयलां आनी तांकां एक मागण्याचो बूक जाय जे म्हण विचारलो. आमचे थंय मागण्याचे बूक आसले आनी एक मागण्याचो बूक तांकां हाडून दिलो. ताच्या सायडीक ते पिन घाल्यार तिकेशें वैगिनीशेंतल्यान पिनलां तें पिनलां. तक्षणान त्या चलयान पळयलें तें बूक पिनलां ल्हानशें पिनलां बदलून दितात गी फादर म्हण न्हवरोय पळयलो न्हवऱ्यानूय पळयलें आनी बदलून दितात गी म्हण मागीर हांवें 2 बूक दिले खंयचो जाय तो काडा आनी 2 बूक एक्स्ट्रा बूक दिले. ताणें पळोवन कांय पिननासलो तें घालतना एक पिंजोना तो चूर वैगिनीशें तें घालून जालां पूण नवो कान येताना 20 रुपयांचो बूक तो 20 रुपया त्या बुकाक म्हजें मोल 20 रुपयांचो बूक काडून ताका नोवेनाचो बूक जाय म्हणली 20 रुपयांचो तो बूक तो दिलो हांवें ल्हान एक नोवेनाचो बूक आनी तो जाल्यार ते तांणी तो पिनलो म्हण फाटीन दिलो आनी एक वैगिनीशें पिनलें म्हण कोणाकय कळना. मागीर हांवें पुसून पळयता आनी कळना पूण त्या चेडवाक कळ्ळें तांकां दोगांयन ताणें फाटीं आनी एक बूक काडयलो तशें. मागीर आसली म्हाका ती ते थळा दोगांक ती रावल्ले वेळार म्हाका अजाप जालें त्या चेरक्याचें आनी त्या चेडवाचें तांच्या दोगांचें ती जिन्स पॅट हांगा घाल्यात इतलीं पिनल्यात दोंपरा कडेन इतलीं पिनल्यात तांकां दिसना हांगा दोंपरा कडेन पिनलां दिसोना वळ हांगा चेरक्याच्या त्या पॅण्ट हांगाय पिनलां चेडवाच्या पॅण्ट ही हांगा पिनलां आनी आतार हांगा पिनलां आनी हांगा पिनून अशें उमकळटा वस्तू तें दिसना पूण मागण्याचें म्हाका चूर पिंदिल्लें दिसलें. म्हाका न्हू तांकां दोगांयकी आपणाचें पिंजरलें दिसना पूण भायर काडलें चूर पिंजरलें जाल्यार कुडलें दिसता म्हणून देखून हांव सांगता म्हणजे मागीर नाका तांकां बेजार जाय म्हणून हांवें कांय म्हणूना सांगूना तांकां. पूण तो बूक हाडून दिलो आनी आमी ती आसली हांव आसलो हांव काल्याक आसता म्हण तांकां कळोवना म्हाका हांव आसलो काल्याक म्हळ्यार तांचे इतले वस्तूर पिनलां आनी तांकां दिसना आनी एक दीस बूक पिनलो ताका दिसलो न्हय म्हणून म्हाका जोर आसायल्यो तशें देखून मोगाचें न्हू आमी आतां आमी खरेंच मानता आसा प्राजीत काळार आसा प्राजीत काळार भायर सड्ड पळोवंक येरांक थंय हांगांनी आपणा थंय आसली अस्कतकाय म्हजे थंय आसली पथकाची थाळणी कसली गी म्हूण पळोवंक म्हजी पथकाची थाळणी कसली म्हजे मोडलेक पाताक तें जावंक पुरो म्हजी पथकाची थाळणी जावंक पुरो म्हजे कुडीचें पाताक कुडीची पथकाची थाळणी या म्हज्या राग खंत बेजारायची थाळणी जावंक पुरो या येरांचे विशयंत उलोवची थाळणी जावंक पुरो खबरो उलोवची थाळणी जावंक पुरो येरांची कोडी काडची थाळणी जावंक पुरो डिजऑनेस्टी म्हणटा हांव अप्रामाणीकपण खंय काम करतना अप्रामाणीक डिजऑनेस्टी देखून आनी ऑनेस्टी ना म्हजे लागीं प्रामाणीकपण नातलें थाळणी कसली थाळणी म्हजे ती आसली ती पयली पळोवन ती थाळणी आमचे तळण्याचे जैत करूंक ह्या प्राजीत काळार ह्या क्रेजमांत आमकां उलो दिला. मोगाचें न्हू 1971 1971 एक 8 स्टुडंट्स आर्ट्साचे आर्ट्स शिकता आमी आर्ट्साचे स्टुडंट ते पोर्टलँड युनिवर्सिटींत कॅरोलीन डेविडसन म्हणलें तें भुरगें शिकतालें लोकल स्पोर्ट्स तेंकां आमी स्वता करताले आनी लोकल स्पोर्ट्स कंपनींत एक कंपनीचो लोगो जाय जे म्हळ्यार कंपनीचो एक सिंबल एक संकेत अहली कंपनी म्हणून तो कंपनीचो संकेत तांकां जाय आशिल्लो देखून कॅरोलीन डेविडसन घडयेन बसता आनी एक घडये भितर ताणें संकेत हे कंपनी लोगो करून कंपनीच्या त्या बॉक्सांत व्हरून गेलो येरांनी मुस्तोणांनी कंपनीचो लोगो ताणें बॉक्स दवरलो तुमकां प्रायज आसा त्या बॉक्सांत घाला म्हणून तुमचे घाल एकल्याचे आमी कंपनीचो लोगो कोणें केल्लो बरो आमकां पसंद जालो आमी काणयता म्हणून ते जाणा कॅरोलीन डेविडसनाक फकत खाली $30.5 पर दिसाक एका दिसाक ताका $30.5 ताचो सांबाळ जावन आसलो एका म्हयन्याचो सांबाळ ताचो देखून पूण त्या असो लोगो काडून असो लोगो ताणें कंपनीन विंचून काडलो इतल्या जाणां पैकी कॅरोलीन डेविडसनाचो लोगो ताणें विंचून काडलो आनी तो आनी तांचे वस्तू त्या लोगोच्या वयर तांचे लोगो एडवर्टायजमेंट केलो कंपनीचो आनी एका म्हयन्याचो तांचे कंपनीचें इनकम $1 बिलियन
30.5 एका दिसा $30.5 $30.5 गोळचे खाली फकत खाली $30.5 ताका एका दिसा सांबाळ तितल्या गोळच्या चेडवान कंपनीक आदाय करून दिल्लो सेल जावन आयिल्लो इनकम 1 बिलियना परस चड जालो दीस उजवाडच्या भितर नायकी शूज म्हणलो तो लोगो कंपनीचो लोगो लोकां मोगाळ जालो आनी व्हेरी पावरफूल जालो व्हेरी कॉन्स्पिक्वस सगळ्यांनी दिसतो तसलो स्पश्ट दिसतो तसलो एक लोगो जालो जावं पुरो जस्ट टू डू इट कोणाच्या तोंडार जस्ट डू इट हर एका पेपरांनी कार्टुनां जस्ट डू इट म्हणून आनी अशें रायट केल्ल्या बरी नायकी कंपनी शुजांचेर आमी पळयता भुरगे घालना येयल्लो आज एकलो भुरगो नायकी अशें रायट केल्ल्या बरी जस्ट टू डू इट म्हणून तोलो पावरफूल स्पश्ट दिसो सगळ्यांक वळखोसो अशें पळयलें लक्षांत तें नायकी म्हूण कळटा नायकी कंपनी नायकी शूज म्हूण कळटा देखून म्हाका सो पावरफूल सो एक्नॉलेजेबल आनी सो कॉन्स्पिक्वस सगळ्यांक दिसो तसलो एक लोगो कंपनी लोगो तो देखून जस्ट डू इट म्हूण मोगाच्या बाब भयणीनो आमी प्राजत काळार आज प्राजत काळ आमी आरंभ केला सिंधीच्या बुधवारा आमी प्राजत काळ आरंभ केला खोपालार आमी आमचो एक संकेत आमचो समर्थीचो लोगो आमचो गेला तो गोबरान केल्लो कुरीस आमी खोपालार घालन आमी संवसाराक वेता आनी संकेत जावन आसा संवसाराक उक्त्यान सांगता पाश्चाताप पावचें आनी विश्वासचें पाश्चाताप हो संकेत पाश्चातापाचो संकेत आमच्या पथकाक आनी आमच्या संवसाराच्या पथकाक आमी पाश्चाताप पावचें आनी दुसरो जावन आसा आमी विश्वास आमी पातयेता कोणाक पातयेता आमचो विश्वास स्वार्थ जेजूची स्वार्थ आमी स्विकार करता आनी पवित्र तिंदाचेर आमचो अखंड विश्वास दवरता पवित्र सभेचेर आमचो अखंड विश्वास दवरता जेजूचो फाटलाव करता म्हणून पाश्चाताप मोगाच्यान आमची आशा जिणेची आशा बदलूंक उलोव दिता पाश्चाताप आनी पातकी समायो सांडोवन पाश्चाताप हाताक रडोवंक आमकां उलोव दिता ताळल्यांचेर जैत दवरूंक आमचो संदेश नायक खबरी नायक तो समज जस्ट डू इट म्हूण नायक संदेश येता तुका जिणी बदलूंक जाल्यार जस्ट डू इट तुका जिणी बदलूंक जाय गी जस्ट डू इट तूं देवातावन पयस आसाय देवाच्या लागीं तुका येजे गी देवाच्या लागीं तुका येजे गी जस्ट डू इट कुमसार जावन तुजो आत्मा तुका नितळ करीचे गी जस्ट डू इट दुबळ्यांचो मोग करन तांकां एक तूं कुमके साथ दिवंक जाय गी जस्ट डू इट तुका सॅक्रिफायस करूंक जाय गी जस्ट डू इट तुका दान धर्म करूंक जाय गी या तुजें दान धर्म करून हेरांक कुमो करूंक जाय गी जस्ट डू इट तुका उपास कर जेजू लागीं येवंक जाय गी जस्ट डू इट तुका मागण्यांत जेजू लागीं एक जावंक जाय गी जस्ट डू इट आनी वो जावन आसा भरपूर परिपूर्ण वेळ पूर्ण जालो म्हळ्यार तुजें फाताक रोडचो वेळ लागीं पावलो तुजें नवीकरण जिवनेची नवसरणी करचो जिणी नवी करची तुका जाय गी जस्ट डू इट तुका हेरा लागीं कितेंय आसलें मनस्ताप आसलो तुका रिजॉल्व करूंक जाय तुज्या हेरा लागीं मनस्ताप दूख आसलें तें समा करूंक जाय गी जस्ट डू इट मोगाच्यानो आज आमी सगळीं बुकेवन ह्या प्राजतारे खालार आमी खाण जेवण उणें करता आमी बुकेता नीज आमी आज बुकेजे मोगाच्यानो आमी बुकेजय मागण्याक आमी ताणे जाय जेजू लागीं मागण्यांत एक जावंक आमी बुकेजे जेजूची खुशी सुवार्ता वाचूंक ती समजोवंक ती हेरांक दिवंक ती जियोवंक आमी बुकेजे बोगसाणें हेरांक दिवंक आमी बुकेजे मोगाच्यानो आमी आज गिव अप करीचे शीत आमी गिव अप करता थोडें खाण जेवण गिव अप करता थोडे आमच्यो सवयो गिव अप करता पूण आमी गिव अप करीचे आमी सोडीचे आमचें प्रायड म्हळ्यार गर्व आमचें तें आसो लिपोवन आसचें उतरां करण्यांनी दाखोवचें गर्व आमी गिव अप करीचे आमची जलसी मोसोर
ते आमी गिव अप करीचे, आमी सांडिचे. आमचें फायटींग, ताचेडे फायटींग, हाचेडे फायटींग, तें फायटींग करचें, झुजचें, ती संवय आमी सोडिचे. आनी आदले गायी कोणेंय काले म्हणलें म्हाका आतां उस्तूंचें कोंबी पळय, कोंबी या कावळो माडा मळांत उस्तून वयर घालता पळय, कालें गेल्लें वस्तून वयर घालता, तशें आमी आदले आमचे गायी उस्तूंचे आनी गायेची दूख भोगची आनी हेरांचेर आमी तांचेर राग करचो आनी फारीकपण काडूचें गायी उस्तूंचे. तेन्ना गायी उस्तिल्या तक्षण ताणें तशें म्हणलें 20 वर्दां दिन 30 वर्दां म्हणलें, तशें म्हणलें अशें म्हणलें गायी वयर उस्तूंचे, ते गायेंची दूख भोगची आनी तांचेर फारीकपण काडूचें, मुयी म्हणून फारीकपण काडूचें. देखून आमी गिव अप समथींग न्ही मोगाच्यानो, गिव अप समथींग न्ही, थोडें सोडचें न्ही, गिव समथींग. गिव अप आमी थोडें सोडचें, खाण जेवण सोडचें तें मात न्ही, या वायट उलोवचें सोडचें मात न्ही. गिव समथींग, एक हेल्पींग हँड, एक कुमकेचो हात दी, गिव समथींग. दी इल्लेशें खालें तुज्या हाताक, दी म्हळ्यार एक कुमकेचो हात दी. एक धैर्य दिवचें, एनकरेज करचें, एक उतार हेरांक प्रेरण दिवचें, धैर्य दिवचें, अस्कत खावजे नाशिल्ल्यांक एक धैर्याचें बळाचें एक उतार दिवचें, हें तूं दरखाणें, हें जेजूक मानवता. हें आमी प्राजीत काळार करीचें जाल्लें. आमी फास्टींग म्हणटा, फास्टींग करता आमी आमी ह्या प्राजिताच्या काळार आमी फास्टींग करता. देखून इंग्लिशान फास्टींग करचें म्हणल्यार म्हाका कोंकणी शब्द मस्तू म्हाका लायक कोंकणी शब्द. उपास करचो, उपवासा म्हळ्यार आमी म्हणटा उपस्थिती म्हणटा. उपस्थिती म्हळ्यार आतां आमच्या ಜಗದ್ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಬಿಷಪ್ರವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು म्हळ्यार ते स्टेजीर आमचो गवळी बापा आलो, गवळी बाबा सांगता फादरा सांगता आसले ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು म्हणून. तशें देखून गवळी आतां उपस्थिती म्हळ्यार आतां उपवासा म्हळ्यार म्हळ्यार विद्द, वासा म्हळ्यार जेवचें, जेजू सांगता जेवचें. म्हळ्यार सांगता विद्द, वासा म्हळ्यार जेवचें, जेजू सांगता आमी जेवचें. देखून उपास म्हळ्यार थोड्यो वस्तू आमी उपास करीचे, खाली खाणा जेवणाच्यो करीचे, ताच्या सांगता थोड्यो संवयो आमी ताका जाय जाल्यार खाण दिवं नजो, संवयो आमी मोडीचे आनी आमची जिणी नितळ करणी तो उपास. जेजूचें मोण आमचें जावं दी, जेजूचें मोण ताचो मोग, ताची दया, ताची बिरमत आमची जावं दी आनी ताचें जेजूचें मोण आमचें करंगळचें म्हणटा सांत पावलो कोरिंथीकारा बरयल्या पयल्या पत्रांत 2:16 जेजूचें मोण आमचें करंगळोवचें. देखून जेजूचें ती काळीज आमचें करंगळोवचें ह्या प्राजीत काळार. मोगाच्यानो आमी प्राजीत काळाच्या पयल्या आयतारा सावन ह्या पयल्या एवांजेलांत पवित्र आत्मो कित्याक जेजूक अरण्याक मरुभुमीक व्हेलो, ताका उपास करूंक व्हेलो, ताका मागण्यार ध्यानार नियाळ करूंक व्हेलो आनी थंय ताळणेर ताका पवित्र आत्मो ताळणेच्या जाग्यार व्हरून गेलो. वो ताळणेचो वेळ जो हांव जेजूक पयसनान दिल्ल्या नंतर वो वेळ जेजूक ताळणेचो वेळ आयलो. जेजूक बावतिजमाची गरज आसली गी, ताचो बावतिजम, ताचें पवित्र स्नान, ताची ताळणी, जेजूचें पयस्नान, जेजूची ताळणी आमकां जायतें शिकयता. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक विसवणी करतना बावतिजमांत पयस्नान जियोंक विसवणी करता. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक विसवणी करतना पयस्नान आमी घेतिल्लें पयस्नान आमी जियोंक आमची विसवणी करता. आमकां वायटा विरोध झुजोवंक नवी सकत मेळटा, नवी कृपा आमकां आसात. जेजू थंय नवी रचना जावंक, वायटा विरोध झुजोवंक जाय, नवी कृपा
आनी जैत जोडूंक जैता त्या नवी रस्त्यां जावन वायटा विरोध झुजोवंक जिखोवंक आमकां नवी कृपा मेळटा. ती नवी कृपा घेवन वायटा विरोध झुजोवंक वायटा विरोध जिखोवंक आनी जीक जोडूंक पातकां विरोध झुजोवंक आनी जीक जोडूंक ताळण्यां विरोध झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आमकां थांक मेळटा. हें सत शिकोवंक जेजू आमकां एक निदर्शन, एक दाखलो, एक एग्जाम्पल ताच्या जिणेद्वारे दिता. पवित्रास्ताना नंतर ताका मरुभुमींत व्हरून गेलो पवित्रास्ताना नंतर देंवसाराक मुखामुखी करूंक व्हेलो. देंवसाराक मुखामुखी करूंक ताका व्हेलो. आमकां हें सांगता आमकां सैतानाक फेस करूंक जैत जोडूंक जाता म्हणून जेजू आमकां सांगता. सैतानाक आमकां फेस करूंक जाता, ताचे वयर जैत जोडूंक जाता म्हणून आमकां जेजू सांगता. ताच्या वायट फटी तो फटी मारता, इवल लायज, ताच्या वायट फटयेंचेर आमकां जैत जोडूंक जाता, आमकां जैत व्हरूंक जाता म्हूण जेजू शिकयता. जेजू आरण्यांत ह्यो ताळण्यो बगतना आंज ताका माजत दितात, ताका कुमो करतात, ताची सेवा करतात. अशेंच आमकां आमच्या ताळण्याच्या वेळार सोमी आमकां माजत दिता, आमकां कुमोक दिता, थांक दिता म्हणून ह्यो इतल्यो संगती जेजूक पयसताना नंतर आरण्याक केल्ल्याचो थंय नाटतना ताका ताळतना ताका ताणें कशें जैत वेलें हें सगळें लिसांव आमकां शिकोवंक जेजू हे लिसांव आमकां शिकयता. आमच्या दिसपट्ट्या ताळण्यांनी आमकां एकसुरी जेजू सोडिना म्हणलें निदर्शन जेजू आमकां दिता, म्हणलो दाखलो आमकां जेजू दिता. आमकां दिसपट्ट्यो ताळण्यांनी आमकां दिसपट्ट्यो ताळण्यो येतात, त्या सर ताळण्यांनी आमकां जेजू एकसुरींत सोडिना. तो आमच्या सांगात आसा, आमकां माजत दिता म्हूण हें ताचें निदर्शन आमकां दाखयता. आमकां माजत दिवंक ताच्या आंजांक तो धाडटा जेजू, ताच्या आंजांक आमकां माजत दिवंक धाडटा. सैतानाक आमच्या मुख्य दुस्मानाक सैतानाक त्या मुख्य दुस्मानाक सोलवंक ताचेर आमकां जैत व्हरूंक आंज आमकां कुमो करतात, आमकां हेल्प करतात, आमकां माजत दितात. तुज्या जिणेची व्हडली ताळणी कसली, तुज्या जिणेची व्हडली ताळणी कसली जावंक पुरो एक पातकाची संवय, एक पातकाचें हॅबीट ऑफ सीन, हे पातकाची संवय परत्यान परत्यान तूं फैल जाताय. पातकाचेर जैत व्हरूंक जिखोवंक पळयताय, पूण परत्यान परत्यान तूं सुकोवन पडटाय, फेल जाताय, सोलोनी जाताय. देखून ती ताळणी जावंक पुरो तुज्या कुडीची ताळणेन पडटा आमी. थोड्यांक ती कुडीची ताळणी जावंक पुरो, या तुका रागाची ताळणी जावंक पुरो. रागाची ताळणी, ह्या रागाचेर जैत व्हरूंक तूं वड्डाडटाय, स्ट्रगल करताय. थोडे फावटी हांव सारको म्हणलें चिंताप काडूंक तूं वड्डाडटाय, तूं स्ट्रगल करताय. तुजें तेंका जालें कल्याण घडीत तर हांव सारको ती सारकी नात म्हणलें. हाचेर तूं तुवें जैत व्हरूंक तूं स्ट्रगल करताय, वड्डाड करताय जावंक पुरो. थोडे फावटी अप्रामाणीकपण, प्रामाणीक नाय, प्रामाणीक जावंक कशें येताय, वड्डाडटाय प्रामाणीक जावंक परतून पडटाय, सोलवणी परत्यान सोलवणी येता. जाल्यार तुका आशा अप्रामाणीक जावन प्रामाणीक जाय जें ह्या इतर कसली संवय जावंक पुरो. ताचेर ती ताळणी जैत व्हरूंक तुका आंज कुमो करतात म्हणून जेजूचें हें निदर्शन आमकां दाखयता. जेजू कशें आंजांनी कुमो केलें म्हूण. थंय वायट म्हण जाती, वायट रान म्हण जाती ती आसुल्ल्यो जेजूच्या त्या ताळणीच्या जाग्यार आरण्यांत वायट म्हण जात्यो, रान म्हण जात्यो त्यो आसुल्ल्यो. रान म्हण जाती म्हळ्यार देंवसाराचो साव आसती, देंवसार आनी आमचें फारीकपण, दूख, वळवळे कश्टून आमकां फारीकपण घेवच्याचो संकेत वायट म्हण जाती म्हणून. त्यो वायट म्हण जाती जावन आसल्यो. पळया हेरोद जे पयल्यान आमकां सांगलां, हेरोदान जुवांचें शीस कापल्या उपरांत जेजू उक्त्यान सुवार्ता प्रगट करूंक आयलो म्हूण. हेरोद म्हळ्यार ती वायट म्हण जातीक, त्या वायट म्हण जाती आतां आसच्यो वायट म्हण जाती म्हळ्यार त्यो आमकां वायट करच्यो, जशी मातच्यो हिंसा करच्यो, आमकां जेजूचेर विश्वास दवरून सत उलयल्ल्यांक कश्टूंची सकत ती वायट म्हण जात्यो, रान म्हण जाती थंय आसल्ल्यो. देखून आंजी थंय सांगात आतां आमकां कुमो करूं, आमी भिवूंक नाका. रान म्हण जातींक ह्या सैतानान प्रवेश जाल्ल्या देखून थोडे फावटी एक समुदाय आमच्या इगर्जेक अटॅक करता, आमकां क्रिस्तांवांक अटॅक करता. त्या वेळार
आमी जाणा जायचे ती वायट मनजाचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता. थोडे टी एक ग्रूप, थोडे टी जण, थोडे टी राजकीय मुखेली देखून तांच्या भितर राजकीय मुखेली आमचो जावन आसा हेरोदाच्या वयर हेरोदाच्या वयर भितर वचून ताणें जोआंचें शिसच कापलें. तशें जेजूक थोड्या मुखेल्यांनी कुर्सार मारलो, पूण आंज ताका माजत दितात. आमकां पवित्रांत आमी जाणा जायचे आमकां पवित्रांत आमकां कृपा मेळ्ळ्या, आमकां बळा दीक केलां. क्रिस्मांत आमकां बळा दीक केलां. पवित्रांत आमकां कृपा मेळ्ळ्या, कृपे वयर कृपा मेळ्ळ्या आमकां. तशेंच क्रिस्मांत आमकां बळ मेळ्ळां, बळा दीक मेळ्ळां, आत्मीक जिणेचें बळ मेळ्ळां. ताणें मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेतिल्ल्या वरवीं आमी भाग घेतिल्ल्या वरवीं मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतिल्ल्या वरवीं आमकां पुश्टी केली. आमची आत्मीक जिणी, आमची जिवीत पुश्टी जालां. देखून आमच्या जिणेन कृपा मेळ्ळ्या. वायटाचेर झुजोवंक आमकां कृपा मेळ्ळ्या. जेजून फेस केल्ल्यो ताळण्यो आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. जाणा जावया ताचें बळ आमकां जेजून सोम्यान आमकां दिलां. ताचें बळ आमकां ताणें दिलां. ताच्या वाटेर आमी ताचेर आमी आचल विश्वास दवरया. ताच्या वाटेन आमी चलया. त्या जेजूचेर आमी आमचो भावार्थ विश्वास आचल दवरया. जेजू सांगता पाश्चात्तापावा सत्माना तुमी सत्माना जेजू म्हणटा 2 संगती आमकां सांगता एक पताक रडा, पाश्चात्ताप पावा आनी सुवार्ता सत्माना स्विकार करा, सत्माना म्हणून. मोगाच्यानो पाश्चात्ताप पावोवंक मस्त कश्टांचें. पाश्चात्ताप पावोवंक आमकां तितलें सुलाभ न्ही. तें कश्टांचें. कित्याक कश्ट पाश्चात्ताप पावोवंक? रिपेंटन्स इज डिफिकल्ट. कित्याक म्हळ्यार सुवार्थाक ताळ पडना तसल्यो संगती स्वार्थाक ताळ पडना तसल्यो आनी हेर पातकांनी स्वार्थाक ताळ पडा संगती आनी हेर पातकांनी त्यो ताळ पडनातल्यो संगती काळजांत दवरून घेता हांव. थंयली फातयेनी स्वार्थाक ताळ पडनातली फातयेनी आमी मोतींत आनी काळजांत दवरून घेता हांव. स्वार्थाक ताळ पडची फातयेनी वय. थोड्यो संगती स्वार्थाक ताळ पडना तसल्यो संगती आमी मतींत दवरून खण येता हांव. पळया आमी स्वार्थाक ताळ पडनातल्यो संगती आमी मतींत दवरल्यो कोल्यो गे म्हूण सांगल्यार वय देव आमचो मोग करिना. देखून हांवें मागिल्ल्यान तो दिना आनी आमकां देखून हांवें ताच्या लागीं मागची गरज ना. हांवें साक्रामेंत काडूंची गरज ना, कुमसार जावची गरज ना, ह्या जाका मुखार कुमसार जावची गरज ना. तशें पळय देव बक्षिता. हांवें कोणाक कुमसार जावची गरज ना, साक्रामेंताची गरज ना, मिसाक वयची गरज ना, हांवें म्हज्या पर्सनल इल्ल्या मागण्या पळय मीस गरज ना. असली पुरा आमी एक संगती आमी मतींत दवरून खण येता हांव. हाका ती स्वार्थाक ताळ पडना. पाताक रडा जेजू म्हळ्यार फाता बक्षया म्हणून ताच्या अशी सांगता हांवें पदवी दिल्या. पाता बक्षूंची ओल्यो संगती आमी मनांत आनी काळजांत दवरून खण येता हांव. ओल्यो फातयेनी ती फातयेता कोणें सांगलें आमी फातयेता. कुमसाराची गरज ना, मिसाग्याची गरज ना, इगर्जेची गरज ना म्हणून आमी ओल्यो संगती दवरल्या तक्षणा दवरल्यो तक्षी काळजांत दवरून घेता हांव. अली फातयेनी देखून ती फातयेनी पाश्चात्ताप पावचे आनी ते फातयेन ते पाश्चात्य काळजांतली काडी माळांतली काडी पाश्चात्ताप म्हळ्यार ओली सूख. आतां स्वार्थाक ताळ पडनातली फातयेनी केली मतीन जाल्यार ती काडच्याक पाश्चात्ताप पावोवचें, पाताक रडचें म्हणचें. बियाट्रीस ब्रुटो म्हणली एकली आसा. बियाट्रीस ब्रुटो म्हणून ह्यो थोड्योसो फातयेन्यो आमच्यो स्वार्थाक ताळ पडनातल्यो थोड्यो फातयेन्यो तांची नांवां ती सांगता. कहली फातयेनी आमची स्वार्थाक ताळ पडना गे म्हणून तोल्यो फातयेनी आमी काडीचे तें पाश्चात्ताप म्हणून ती सांगता तिच्या बुकांत. देखून मोगाच्या न्हू कहल्यो संगती थोड्यो ताळ पडनातल्यो स्वार्थाक ताळ पडन फातयेन्यो थोडी फातयेनी आमचेर ते आमी फातयेता हांव. ते सोमा म्हणून फातयेता हांव. ते फातयेनी स्वार्थाक ताळ पडना तली फातयेनी आमी काडीचे. एक जालें म्हळ्यार भलायकी हेल्थ आनी सोबाय ब्युटी म्हाका हॅप्पीनेस दिता. म्हाका खाली भलायकी आसल्यार पुरो, म्हाका सोबाय आसल्यार पुरो, ते हॅप्पीनेस म्हाका दिता म्हणून. कितली भलायकी वंत कितले सोबाय नासले आमच्या सेसामारा पळयता हांव हॅप्पी नात, खुशी ना, सुखान नात ती. देखून हॅप्पिनेसाक गरज म्हणजे हॅप्पिनेसाक गरज बरी भलायकी आनी बयली ब्युटी सोबाय म्हणून तितलें मात्र न्ही. देवाचो मोग हेरांचो मोग सबार संगती आमच्या हॅप्पिनेसाक कुमो करता म्हूण सांगता.
थोडे आनी एक केलें म्हळ्यार ती बियाट्रीस ब्रिटो सांगता कालें म्हळ्यार मनी अँड पावर दुडू आनी अधिकार गरजो म्हजे हॅप्पिनेसाक म्हणून आमी हॅप्पी आसा जाल्यार दुडू पयशे जायचे आनी पावर जायचे म्हणून पयशे नातलीं पावर नातलीं कांय नातलीं थोडे फावटी आमी पळयता हळ्ळेन आनी पुरो कोलो संतोशू हॅप्पी आसात. तिसरें कालें म्हळ्यार ती सांगता आनी एक आमची पातयेनी सांगता कालें म्हळ्यार सूख पातयेनी पवित्र स्वार्थेक थाळ पडनातली पातयेनी आनी जावन तिसरी जावन आसा म्हजी बॉडी म्हजें आस्त बदीक म्हाका मान गौरव म्हजी अस्मिताय म्हजी आयडेंटिटी म्हाका तितलें आसा जी म्हजी बॉडी जायची आयडेंटिटीक म्हजें आस्त बदीक जायचें दुडू जायचें हें आनी म्हजो मान अस्मिताय परत तांचो आटापता म्हणून हेली पातयेनी दवरल्यार ही स्वार्थ्याक विरोध येता. देखून थोडे फावटी आमी पळयता काल म्हळ्यार पावर सोड दिनाये म्हजो पावर बिलकूल हांवें सोड दिनाये म्हूण संवसार आसा आमी एक्सप्लॉयट करूंक संवसार आसा तांतलें कितेंय आमी खंय आमकां जाय जाल्यार बरी तो उपेग करियेत आमकां रूख जाय जाल्यार पुरा रूख आतार लियेत आमी आमकां जाय न्हंयत खगलें मेळ्ळें फॅक्ट्री करना ताचें मेळ्ळें उदक आनी केमिकल पुरो न्हंयक सोडयेत आमकां एक्सप्लॉयट करियेत म्हणून ना तशें जाल्यार वातावरणान कशें कलुशीत जाता म्हूण आमकां कळ्ळें एक्सप्लॉयट करूंक जायना हें स्वार्थेक विरोध येता. कोणाकी पातयेवंक जायना कोण नाका हांवें पातयेवंक तूं नजो म्हणली कोणा पातयेनेचे मनीस आहात देखून पातयेनेच्या मनशान सांगलें आमी पातयेवंक ह्यो ती सांगता ह्यो पातयेन्यो आमकां ह्यो पाथाक रडोवचे ह्यो पातयेन्यो आमच्या मतींतल्यो काडीचे पाश्चात्ताप पावचे पाथाक रडा म्हळ्यार ह्यो पातयेन्यो काडीचे म्हणून देखून विनर्स आनी लुजर्स आसा जेत थोड्यांनी विन जायचे थोड्यांनी लूज जायचे आसा जेत म्हणून ही एक पातयेनी ना आमी लूज जाल्यार आमचो स्पिरीट आनी एपटी विन जावंक आमकां कुमू करता एपटी सोलवाल्यांनी केदाळ सोलवाचें म्हणून ना विन जाल्ल्यांनी केदाळ विन जायचें म्हणून ना सोलवाल्यांनी प्रयत्न करून विन जावयेत देखून ही एक पातयेनी आमी दवरता ती विनर्स आनी लुजर्स म्हणून देखून ते म्हाका दुखयतात देखून हाणें वंदून वचचें ते म्हाका दुखयतात ते म्हाका रगडे दितात देखून हांवें तांच्या लागीं वंदून वचचें म्हूण तांणी अणीत केल्यार हांवें वंदून वचचें म्हणून तांची अणीत हांवें ओपन करण्याचें म्हूण ना ही सूख ही पातयेनी आमच्या मतींतली मनांतली काडीचें मागीर हांवें हेरांच्याकी बरें जाल्ल्या करीत म्हाका बरें म्हणून म्हाका बगूंक येना हांवें बरें म्हणून बगायचें जाल्यार हेरांच्याकी हांवें बरें करचें हर एकांत हांवें बरें जायचें हर एकांत बरें जायचें दुडवांत आस्तींत म्हाका बरें जायचें म्हणून ही म्हजी सूख पातयेनी आनी थोड्यांनी डॉमिनेट करी येता हांवें सोंसून व्हरी येता थोड्यांनी डॉमिनेट करून दी म्हणून सोंसून व्हरूंक नजो ही आमची पातयेनी वांजेलाच्या विरोध येता सूख मनशांनी डॉमिनेट करूंक म्हजें विरोधपण आसाचें देखून ह्या असली पातयेनी आसल्यार आमकां स्वार्थाक जिवंक कश्ट ही असली पातयेनी आसल्यार देखून स्वार्था स्विकारतना आमी कितें पाश्चात्ताप पावचें रिपेंटन्स करचें अली सूख समजून म्हजी पातयेनी अली सूख पातयेनी म्हज्या जिणेंतान हांवें खाण घालीचें ही जिणेंतान हांवें खाण घालचें आमकां स्वार्था जिवंक ना जाल्यार कश्ट देखून म्हजी कसली पातयेनी आनी ती कसली पातयेनी म्हाका कळीत जावची कशी ही कळली पातयेनी म्हजी सूख पातयेनी म्हजे कडेन आसा कळी जावची कथे नीत धरिना हांव तेन्ना म्हाका कळटा हांव न्याय नितीच्या त्या सायडीक ना जाल्यार म्हाका कळटा थोडीं बळादीक आसात ताका दुरंत जालें आनी ती थोडीं बळादीक आसात ताका दुरांत जालें ताका ट्रॅजेडी जालें सद्याक आमी बचाव जाले हांव तांचेर कश्ट येयले आमचेर येवनात तशें आमच्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें तांच्या भुरग्यांक मेळोना वडणी म्हणून तशें हाडें तलें चिंता कळटा की म्हजे लागीं म्हजे थंय सूख पातयेनी आसा ती पवित्र स्वार्थेच्या विरोधेची प्रतिमा तांचो जागो गेलो म्हजो जागो सद्याक म्हजो जागो उरलो तांचो जागो गोवोरमेंटाक गेलो म्हजो उरलो म्हूण थली येवन नजो तांचो जागो येतना तांच्या दुकान म्हजें दूख आसूं दी हेरांक दुडू हांवें चीट केलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका इल्ली दुडवाची गरज आसली देखून हांवें इल्लें चीट केलें तांकां विजा दिता बनायलें आनी हांवें पयशे केले तांकां गूण करता बनायलें आनी हांवें पयशे केले आमची पातयेनी वय त्या दाळा आमची पातयेनी
आमकां कळीत जाता म्हजे लागीं कळली पतयेना अहलेन चिंता येरांक बनायल्या वेळार हेलांक चीट केल्ल्या वेळार आमकां कळटा म्हजी पतयेनी कसली गी म्हूण पाश्चाताप म्हळ्यार असली पतयेनी सुवार्थ्याक विरोध आसची पतयेनी हांवें सांडी जाय म्हजी खाडी जे ती रडून पावचे देखून थोडे फावटी वॉट्सॅपार मगचे न्हू आयिल्ली पतये वॉट्सॅपार आयिल्लें पतयेत हांव कोणें सांगल्यार पतयेत हांव फुडल्या पतयेत हांव तें तर्क कर विमर्श करना ताणें कितलें सता गे म्हणून सोंसणीकायेन तर्क करूं इल्लो वेळ काडूंक आमी मुखार सरता हांव आनी एकल्याक दुस्मान आमी ताका आमी हेर एकल्याक चुकीदार करता हांव ताका त्या तांणी दिल्ल्या पतयेक आमी विधेय जाता हांव आनी ती पाळटा हांव आमच्या जिणेंत पाळटा हांव आमी दोन कडेन ती वांजेलाच्या विरोध येता म्हणजे स्वार्थाच्या विरोध येता ती पतयेनीचेर वंदोवन आमचें मूड आमकां जाता मूड आमचें आसता खुशयेचें मूड रागाचें मूड पुराय येवचें त्या मूड येवचें बेजाराचें मूड येवचें आमी घालून येता त्या तांणी सांगल्याचेर मागीर ताचेर आमी निर्धार घालून येता मागीर तसली ती करणी करता हांव एक निदर्शन एक दाखलो तुमकां दिवचो जाल्यार देव आमचो मोकरी ना म्हणली एक पतयेनी ताचेर मूड केदाळ करता हांव मूड तेदळा आमचें मूड देवाच्या केदाळे देवा मुखार पळयता आमकां संतोश जायना देवा मुखार आमकां उल्हास जायना आनी देवा कडेन आमचे संबंद वाडोवंक आमकां मूड ना मागण्यांत आमी जमेता तशें देवा आमचो मोग करना तर ताचेर निर्धार करून येता आमी कितें येता आमी मागणें करिना हांव देवाचे उतार ध्यान करना हांव म्हळ्यार करणी केली मी साक वचना हांव हेरां सांगता आमी मागून करूंक आमी मेळना हांव असली पतयेनी मतींत दवरिनासतना ती अस्कत त्या केदाळ हांव असली पतयेनी म्हज्या मतींत दवरिना आनी ताका हांव म्हजें गमाण दिना त्या दळा ती पतयेनी अस्कत जाता म्हजें हांव संसळटा आनी सुवार्ता म्हजे थंय रास करता मोगाचें आनी तुमकां दृश्टांत आनी तुमकां एक दाखलो दिवंक जालो हें दृश्टांत दिवचें जाल्यार आमी पळयता आमी दुबळीकाय एक शिराप म्हणून एक शिराप दुबळीकाय एक शिराप म्हणचें दुबळीकाय शिराप तांकां आळसाय जाल्यार दुबळीकाय शिराप म्हणून तांकां पत्यान ती पतयेनी आमच्या मतीन घालची आनी तेदा आमचें मूड खाण जाता दुबळ्यांक पळयता आमचें मूड रागाचें मूड तांकां दोळे परतून पळोवचें तांकां खेळचें हेलें मूड आमी निर्धार करून येता आनी आमी दुबळ्यांक खंय हेल्प करिना आमी हेल्प करिना ती आळशी म्हणून आनी कोणेंय तांकां हेल्प करतना आमी तांकां तिरस्कार करता आनी करणी करी म्हळ्यार आमी तांचे कडेन क्लोज संबंद आमी दवरिना तांकां आमचे हांव पयस करता आनी एक तुमकां निदर्शन दिवचें जाल्यार मगच न्हू काजारा विशयांत लग्ना विशयांत आतां काजारान जातात आनी काजार म्हाका एन्जॉय करूंक एक व्हडलो अवकाश म्हणून एक लेखचें एक पतयेनी आनी ती पतयेनी काले म्हळ्यार म्हाका आनी म्हज्या फ्रेंड्सां मात एन्जॉय करूंक कोणाकय न्ही म्हाका आमी इतलो दुडू करीचे आनी इतलो दुडू म्हाका आनी इल्ल्या फ्रेंड्सां सांगता एक दीस काजार न्ही 5 दीस खंय डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणून पळय तांचें मूड कालें म्हळ्यार म्हजें मात्र म्हणलें तांचें मूड दुसरें आयल्यार म्हाका हॅपिनस ना म्हणलें चिंताप ताका निर्धार करून येतात निर्धार केलें म्हळ्यार ताका ताच्या क्लोज फ्रेंड्सांक इल्लेशा फ्रेंड्सांक 5 दिसांचें काजार म्हणून एक तें तांचें निर्धार करून येतात कुटुंबां कोणी आपयना म्हूण निर्धार करून येतात मागीर एक्शन कालें तांचें डेस्टिनेशन वेडिंग करतात गोंयां बिचार 4 दीस 5 दीस फ्रेंड्सांनी खावन पिवन जेवन त्या बिचारचेर लोळचें तसलें डेस्टिनेशन मॅरेज म्हणून करून येतात आनी त्या डेस्टिनेशन मॅरेजे वेळार आमकां एक मावशी येवन हांगा रडटली त्याची मावशी त्या काजार जाताची मावशी येवन रडली हांगा आनी म्हणाली तो बाळ आसतना वांसा ना म्हणून ताका काळकाय कठीण जाल्ली त्या दळा ताका वांसाचें म्हणून उस्क्यार करून वांस उस्क्यार करून आलोवन आनी पुरा ताका ऊब जाय जाल्यार आमची ऊब दितली हांव आनी तो आतां व्हड जालो बरो शिकला पयशे जोडले आतां डेस्टिनेशन मॅरेज मावशेक आनी पुरो कोणाक आपोवंक ना कुटुंबाच्या कोणी ना ताचे इश्ट ताचे क्लोज भाव भयणी आनी तो आनी ते आनी ताचे भाव भयणी आनी क्लोज फ्रेंड्स आनी मस्त फ्रेंड्स 4-5 दीस गोंयांच्या बिचान काजार स्वार्थाचें म्हळ्यार स्वार्थ कठीण सेल्फिशनेस टू द कोड पळयागी कसलें चिंताप देखून अहलें चिंताप आमचें एक काजार जावचें कुटुंबां सांगता सेसांबाऱ्या सांगता तो संतोश तो वैभव सेसांबार कोणूच ना देखून मोगाच्यान रजा घालन अशें पुरा जाता पाश्चाताप पावोंक जाय आमी पतयेवंक मस्त कश्ट
पश्चाताप पावोंक आनी पातयोंक सुवार्ता स्विकार करूंक जेजूचेर पातयेनी दो पाताक रोड हली पातयेनी सोडूंक मस्तू कश्ट हली आमी मोतीन दवरून जालां ही पातयेनी काडूंक पश्चाताप पावोंक मस्तू कश्ट आनी पातयोंक मस्तू करत सुवार्ता पातयोंक बावार्थ येवंक आमी हाका क्रिस्ताची मोत क्रिस्ताचें मोण क्रिस्ताचें चिंताप आमी घालकणेचें मोतयेन घालकणेचें म्हणटा पयल्या कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 16 देखून तेन्ना आमचें अंतस्करण क्रिस्ताचें जाता अंतस्करणान क्रिस्त रावता अंतस्करणांत हांव येवचें हर एके क्रिस्ताचें चिंताप जाता क्रिस्ताचें मोण घाल्यार ह्या संवसारी दिर्वें बोदीक पुंजय नाकात दास्तान करिनाकात दिर्वीन दास्तान करिनाका पुंजय नाकात बिलकुल पुंजय नाकात दास्तान करिनाकात कित्याक ताका कीड लागता कीड खाता आनी कीड खाता म्हणून जेजू सांगता माथेवाच्या वंजलांत 6:19 माथेव 16 सर्गार पुंजया ह्या संवसारांत तुमी ताका कीड खाता सोर काण्णां घालता ती आस्त बोदीक सगळी नास जाता म्हूण वर्ण येता म्हूण तुमकां मेळना म्हूण देखून जेजू सांगता तुमची आस्त सर्गार पुंजया म्हूण 6:20 तुमची आस्त सर्गार पुंजया तें कीड खायना आनी सोर काण्णां घालिना तुमची आस्त सर्गार दवरा म्हणून नाना रितीन आमचें मोल बंदी येता म्हजें मोल कितलें गी म्हणून नाना रितीन पळोवन म्हजें मोल हांव कितलो मोला दी गी म्हणून हांवें निर्धार करिता तुमचें मोल कितें गी म्हणून तुमी मोल बंदी येता तुमच्या जिणयेक नाना जाग्यांनी दिर्वें दवर येता नाना जाग्यांनी तुजें दिर्वें हांगाच दवरिजें म्हणना तुज्याच घरा दवरिचें म्हणना नाना जाग्यांनी दवर येता मदर तेरेसान तें कलकत्ताच्या आदी बिदींनी पुडिल्ल्या बालशांतें तिचें दिर्वें तिणें दवरलें शिशू भवनां बांदून ती हाली सर्व सास्त त्या भुरग्यां थंय आसीच्या सांफ्रांसान दुबळ्यां खातीर ताची जिणी ताचें दिर्वें दुबळ्यां थंय दवरलें करकोळच्या सान लोरेसान रोमांत रायान तुजी आस्त कितें हाड म्हण आस्त बदी काड म्हणटाना तो सगळ्या दुबळ्यांक व्हरून गेलो ही पवी सभेची आस्त ही दुबळी म्हणलो दुबळ्यान थंय ताणें पळयली लेपर प्रिस्ट फादर देमियान लेपर प्रिस्ट तो हवाई द्विपांत हवाई आयलँडांत खोडकार तांकां खोडाची पिडाय लक्षण त्या द्विपांत व्हरून सोडताले तांकां त्या खोडशार व्हरून सोडताले त्या कुद्र्यार व्हरून सोडताले त्या कुद्र्यांत कोणूच तांकां वखद दिवंक नासलो हें आयकल्लो फादर देमियान आयताराचें मीस जाल्ल्या उपरांत पेपरार पळयता ते हजारांनी लोक कोडाच्या पिड्यान वळवळटा तांकां वखद दितले कोणी नात म्हणून देखून हांव फादर देमियान ते मीस जाल्या कुडले इगर्जेक तावन तो बिसायबाचें परवणीक हाडून त्या गांवाक बोटीर येता आनी लोक थंय वखद दांडितात बोटीर वखद दांडितात बोटीर आयले डब्बे बॉक्स ते काडून तांचें वखदां तांकां खाण जेवण वस्तूर पुरो त्या कोडकारान दिता निमाणें कितलीं वर्सां सेवा करता ती कोडाची पेडा ताका लागता कोडाच्या पिड्यान तो मरता लेपर प्रिस्ट सेंट देमियान म्हणून देखून मोगाच्यान आर्च बिस्पान त्या खंय ताणें मेळ्ळो खंयच्या जाग्यार ताचें बोदीक दवरलें ताणें आनीक एक राजकीय आनीक एक वळख जाल्ल्या लोकांक ताचें बोदीक ताणें दवरलें तांचो जीव ताणें भेटयलो आमची सोबाय आमची थालेतां आमची तकली आमची बुदोवन गाय आमचें साधन आमचें अचिवमेंट आमकां फ्रेंड्सांक करूंक म्हूण सांगतात आमची सोबाय आमची तालेंतां आमची बुदोवन गाय आमची तकली आमकां आमचें अचिवमेंट केल्लें साधन आमचें शिकाप पुरो जोडून आमचें बोदीक आनी पुरा आमच्या फ्रेंड्सांक करूंक फ्रेंड्सां सांगाता गम्मत मारूंक फ्रेंड्सां सांगाता जोक्स करूंक गम्मतां करूंक म्हणलें चिंताप आयलां देखून फ्रेंड्स मुख्य आवय बापाय कुटां मुख्य आनी म्हणलें आतांचें चिंताप आयलां ही पातयेनी आयल्या ही पातयेनी वंजलाच्या विरोध ती वंजलाच्या विरोध मारेकार ती ही आमचे संवसारी बोदीक हाका संवसारार बोदीक हाका सोर काडून घालता हाका देंवसाराची कीड लागता आमचें जिवान पिड्ड्यार जाता तशें गेल्ल्यांच्या मनशाच्या जिवान पिड्ड्यार जालां तें दिर्वें तूं सर्गार पुंजयता तूं सर्गार दिर्वें पुंजयताय जाल्यार माथेवाच्या वंजलांत 6:20 जेजू म्हणटा सर्गार तुमी पळया त्या दळा देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी लेखता संवसारी आमचे संवसारी तो मोग हेरांक दिता आमी देवाचीं भुरगीं देव आमचो मोग करता आनी संवसारांत वो मोग आमी सगळ्यांक वांडटा तेन्ना जिणी बदलाता पश्चातापा वरवीं आमची जिणी बदलाता आमचो भावार्थ परजळटा जेजू थंय आमचो भावार्थ आनी जेजू संगी आमचो भावार्थ
जेजू थंय आसलो भावार्थ जेजू संगी भावार्थ जावन बदलाता आमची जिणी फरजळटा असली जिणी सुवार्थाची जिणी देवाचें राज स्थापन करची जिणी देवाचें राज आमच्या काळजांत आमच्या जिणेंत येवंक तें स्विकार करूंक आनी तें रांग दिवन तें देवाच्या राजान जिवंक वो प्राजीत काळाचो पयलो आयतार आमकां आयतारांत वाजेल आमकां उलो दिता स्वार्थ आमकां उलो दिता जेजू म्हणटा जिणी प्राजीत करा जिणी बदला आनी विश्वासा सत्माना म्हणून विश्वास दवरा म्हणून देखून ह्यो असली सूख पतयेनी आमी सांडया तेन्ना आमचें व्हडलें प्राजीत आमचें तेन्ना आमचें पश्चाताप सूख पतयेनी सोडून पश्चाताप केला सूख पतयेनी चलता आनी विश्वास जेजू थंय भरता आमची जिणी परजळटा तशें करूंक ह्या प्राजीत काळांत जेजू आमकां फावो करून दी ताच्या कृपेन भरून दी म्हूण मागया आमेन. दिव्यवाणी